बेताळबाटी वाठारांत गांवच्या तिट्यार बायल्यांक वेवसाय करपाक दिल्ल्यान थळावे लोक चाळवल्यात। हो तिटो थळाव्या बायलीन मारवाड्याक वेवसाय करपाक दिल्ल्यान सेबी फर्नांडीस ह्या थळाव्या नागरिकान तिडक उक्तायली। तशेंच गांवचो तिटो हो गांवच्याच लोकांनी चलोवपाक जाय हे विशीं आपणे पंचायती कडेन कागाळ केल्ली, मात अजुनूय कसलीच कारवाय जावंक ना अशें सेबी सांगता। पंचायतीन गांवच्याच लोकांक हो तिटो दिल्लो, मात ताणें भायल्या लोकांक कामाक दवरला आसूं येता अशें गांवचो सरपंच सांगता। और तिंटो आपको विलेजेस हैं तिंटो विलेजेस ते एकले हॉर्टिकल्चर इतून बिजनेस करूं लागले गांवचे हॉर्टिकल्चर इतून बिजनेस करूं लागले बिजनेस करता आजचे क्रिएट घालने हॉर्टिकल्चर गाडी तितून भितर घेवन बिजनेस करताले। आज कित केला हो तिंटो मारवाड्या बिजनेस करून दिला, आपल्या नांव आंदोला आपल्यान ते काम आंदोलन म्हणटा बिजनेस करून मारवाडी ते बिस्ते सांगता आपल्या नांवान आपल्यान ते काम आंदोलन मारवाड लोकांची कामां रावताय आणि गांव चिंट्यान तू मारवाड्यान मी काम करूं जाता। गांव चिंट्यान गांवच्या आहा गांवच्या बिजनेस करूं भायल्यान काम करपा दवरलो ना आणि तो सुसेगाद बसून मारवाडीन काम बिजनेस करता। सांगीत जाल्यार आतां फोन कोणा पयशे धाडटा सांगीत जाल्यार तो हें करता सरपंचा बी मेळो तू सरपंचा मेळ्ळा सरपंच सांगता ते गांवचे सांगत मग ते सांगले आपल्याचे ऐकना मग सरपंचागे तर सांगलो ऐकना जाल्यार पंचायतान कितें दमला तींट विलेजेस गेलो आतां एकले बिजनेस करता तिने एकलो मासा घेना आख्या विलेजेस तिंटो मारवाडी जल्मलो तो कशावी फायनान्शियल तो हांव ती वचून हांवें कितले पास तेका विचारलो ते कितले आमगे गोंयकार ओके जाय तसो ते इता थिंगा म्हणजे 15-20 हजार ते शिकता आनी सडनली ते कोण एक मारवाडी म्हणून दिसी पडले ना हांवें ती वचून तेका विचारलें बाय हो तुगे तिटो पब्लिकाचो ती मारवाडी कोण थिंगा तेणें म्हाका तेजे वचून म्हाका जाय तुगेलें तें हांव तुका सांगना पूण तें कितें म्हणटा आपूण गेलो फुडें आपूण बसोन ना हिंगा आपूण बसोना न्हू आपूण तें कामां दवरलो कित्याक आपण केन्ना भुरगें व्हडले जाल्यार मातशें घराक वचपाक पडटा कोण आसता न्हू हो तेगे आन्सर